करप्शन आशिल्ले ते खंय तरी स्टॉप जावपाची गरज आशिल्ली. हे फेवरेटिझम जे आशिल्ले ते स्टॉप जावपाची गरज आशिल्ली आनी ताच्या खातीर खुबशे 90% कॉन्ट्रॅक्टर, मोर दॅन 90% जांकां कामां मेळनाशिल्लीं किंवा जे हाजे बळी पडिल्ले, जांकां दिसतालें की बरी कामां जावची, ते सगळे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसात ते आमचे कडेन अप्रोच जाल्ले. आमी सातत्यान खूब जाणां वचून मेळ्ळे आनी शेवटी आमी चीफ मिनिस्टराकूय मेळ्ळे तेन्ना एज अ PWD मिनिस्टर ताणें फुडाकार घेतलो आनी ताणें अत्यंत म्हत्वाचें अशें पावल उखलिल्लें आसा. म्हणून आमी एक मागणी करता तुमच्या मार्फत मुख्यमंत्र्या कडेन की आतां ताचेर प्रेशर खूब येतलो, कारण हे जे आसा हाज्या पासून हे 20% जो रूल आसा ताज्या पासून खूब जाणांक फायदो जातालो. खूब जाण हाज्या पासून जे आमी म्हणटा वेस्टेड इंट्रस्ट जांचो आसता तांकां फायदो जातालो. खूब जाणांक जाका फेवरेटिझम जाय आशिल्ली तांकां हाजो फायदो जातालो. खूब जाणांक जे डायरेक्ट करप्शन जाय आशिल्लें तांकां हाजो फायदो जातालो. आनी ताज्या खातीर हांव मागता की आमकां खात्री आसा की मुख्यमंत्री ह्या बाबतींत खंबीर रावतलो, कारण ताणें सगळो विचार करून आनी ताणें आमचे कडेन चर्चा करूनच ताणें डिसिजन घेतिल्लें. कारण ताणें आमकां तें विचारिल्लें सुद्दां की हाजो कामार परिणाम पडूंक शकता, कसो पडूंक शकता, कितें पडूंक शकता. कारण जेन्ना जेन्ना हे सर्क्युलर अस्तित्वान आयला ताणें सदांच घाल्लें आसा टू मेंटेन क्वॉलिटी म्हणून. हाणें हातूनय बरयल्लें आसा, जो सेक्रेटरी विजिलन्स आशिल्लो ताणें तातूंत बरयलां की तातूंत क्वॉलिटी कशीच सुदरना म्हणून. ताणें हातूंत हांगा बरयल्लें आसा द क्वॉलिटी मे बी कॉम्प्रोमायज एंड हॅज इन फॅक्ट बीन कॉम्प्रोमायज इन स्पायट ऑफ ऑपरेशन ऑफ 20% सर्क्युलर. PWD वूड फायंड मोर दॅन वन एक्झाम्पल ऑफ दीस कायंड. सो तो म्हणटा अशी एक्झाम्पलां खूब आसा की तुमी 20% ते रेस्ट्रिक्ट करून सुद्दां क्वॉलिटी मेंटेन जायना. आनी फुडें ताणें म्हणिल्लें आसा की जे इंजिनियर आसा तांचें काम आसता टू मेंटेन क्वॉलिटी. कित्याक इतले जे इंजिनियर आसा आनी जांकां गव्हर्मेंट म्हणजे प्रत्येक पब्लिकाच्या टॅक्सांतलो तांकां पेमेंट सॅलरी म्हणून पयशे मेळटा, ते प्रत्येक जे इंजिनियर आसा ते क्वॉलिटी कंट्रोलाक जबाबदार आसता. सो दीस इज वर्क ऑफ दॅट इंजिनियर टू मेंटेन द क्वॉलिटी अशें तो हातूंत म्हणटा जे फायंडिंग्स ताणें केल्ले. आनी ताज्या प्रमाणे चीफ मिनिस्टरानूय ते मान्य केल्लें आसा आनी तांणी ह्या बाबतींत एक बरें अशें पावल उखलिल्लें आसा. त्याच बरोबर आमचे प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर बाबुत्तम पार्सेकर होय हातूंत इन्स्ट्रुमेंटल आसा, तांकांय ते मान्य जाल्लें आसा. म्हणून तांणी आनी खुबशे आमी जर पळयत जाल्यार हातूंत सुद्दां जे हांवें RTI अंडर घेतिल्ले डॉक्युमेंट तातूंत सुद्दां हांवें पळयलां की पयलीं सुद्दां खुबशे चीफ इंजिनियर जे आसा तांणी हे गव्हर्मेंटा कडेन प्रपोजल घाल्ले की हे सर्क्युलर इलिगल आसा, इलॉजिकल आसा. इट इज अगेन्स्ट एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस ऑफ एनी टेंडरिंग प्रोसेस. सो ते फाटी घेवचे. पूण गव्हर्मेंट लेवलार ते कितें तरी कारणा खातीर फाटी घेवंक ना. पूण आज 17 वर्सांनी हे सर्क्युलर फाटी घेतला आनी खूब जाण प्रयत्न करतले की परत हे सर्क्युलर रिइन्स्टेट करचे. म्हणून हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता आनी आमकां विश्वासूय आसा की येदी व्हडली स्टेप जे ताणें घेतल्या टू एलिमिनेट करप्शन तो तातूंत खंयच माघार घेवचो ना. आनी एज अ PWD मिनिस्टर आमी परत एकदा ताका धन्यवाद म्हणटा आनी ताचे आभारी आसा. म्हणजे आमकां CMाचेर विश्वास आसा, पूण कितें आसा CM ताची खुर्ची आसता इट इज सपोर्टेड बाय सर्टन पीपल. ओके, सो ताचेर प्रेशर निश्चित येतलें. कारण खंयचे अशें जेन्ना तूं हिस्टॉरिकल स्टेप घेता, जेन्ना तूं एक हातूंत करप्शन इनवॉल्ड आसा आनी वेरी हाय लेवल करप्शन इनवॉल्ड आसा, जेन्ना तूं त्या करप्शनाच्या अगेन्स्ट उबो रावता तेन्ना प्रेशर हें निश्चित येता. आता तुमकां दिसता हेज्यांतल्यान करप्शन जावचें ना? आतां तेणी जे डिसिजन घेतलो तेज्यांतल्यान जावचें ना? पळय, करप्शन 0% कोणूच करूंक शकना आयच्या काळांत. सो म्हणून हे जे आमी प्रयत्न करप सोडून दिवप नासता. हातूंत जवळ जवळ म्हाका दिसता 80% करप्शन. कित्याक हांव तुमकां आतां PWD फेवरेटिझम जाता आसा पळय, इट इज मेनली बिकॉज ऑफ करप्शन. आतां हे जे सेक्रेटरी विजिलन्स आसा किंवा हातूंत खुबश्या जाणांची नोटीस आसा 2005 हे 2005 ताज्या उपरांत कोणें प्रयत्नूच करूंक ना. तेन्ना एक प्रयत्न जाल्लो कारण 2001 हे फर्स्ट टायम लागू जाल्लें सर्क्युलर आनी 2005 परत काडिल्ले 2007 परत रिइन्स्टेट केलें. म्हणून आतां सुद्दां चान्सीस आसा की कोण प्रेशरायज करून किंवा भविश्यान सुद्दां कोण हाज्या फाटल्यान लागून परत पूण हांव सांगूंक सोदतां की भविश्यान कोण अशी ट्राय सुद्दां करत न्ही मागीर आमी कोर्टान वचचे. बिकॉज दीस इज इलिगल, दीस इज अगेन्स्ट प्रिंसिपल एंड एथिक्स ऑफ टेंडरिंग प्रोसेस अशें ताणें म्हणलां स्वता.
आमकां कोर्टान वचपाक आमकां चड हें नाका मटेरियल. ह्या लेटरान ताणें सरळ म्हणलें देर इज नो सच प्रॅक्टीस इन CPWD आनी तो म्हणटा इट इज इनोवेशन बाय गोवा PWD म्हणटा. म्हणजे अशें केन्ना जावपूच ना की अशें जे रुलानूच ना, जे खंयच्या एक्टानूच ना की टेंडरिंगाचेर तूं कितें तरी स्लॅब घालूंक शकता. ते गोंयान घडटालें. तुम्ही किती सीएमा कडेन मागणी केल्ली तेन्ना हे जावचें म्हणून? आमी सीएमा कडेन एक्चुअली घेवन गेल्ले खुबशे डिमांड. जातून मेजर डिमांड जी आमची आशिल्ली ती आशिल्ली एक म्हणजे ही आशिल्ली की हे 20% काडचे जाच्या खातीर फेवरेटिझम जाता आनी अमूक कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा ते ताचो लाभ घेत आसता आनी तांचे कितें ते त्या वेव्हारांतल्यान ताचो आर्थीक वेव्हार चालू आसता. बाकीचे जे प्रामाणीकपणान काम करूंक सोदता, कित्याक आज कामांचेर सुद्दां इफेक्ट जाता आनी आमी सब स्टँडर्ड जी वर्क्स म्हणटा गाडी कॉन्ट्रॅक्टरांक घालच्यो पडटा, लोक कॉन्ट्रॅक्टरांक बोटो दाखयता. एक्चुअली हातून कॉन्ट्रॅक्टराची काय फॉल्ट नासता. आमी स्वता एज्युकेटेड इंजिनियर्स आसा, हांगा सगळे एज्युकेटेड ग्रॅज्युएट्स आसा, पूण आमची कोणाची इच्छा नासता की काम वायट करप. पूण अशे जे रूल आसा तूं पयलींच 20% वचचो पडटा तुका, कित्याक तुका काम जाय म्हणून. जर 20% तूं पयलींच सकयल गेलो जाल्यार मागीर कामाची वाट लागतलीच. म्हणून कोण जर म्हणटा की ना 20% रूल काडून कामाची वाट लागता जाल्यार ताणें हांगा सेक्रेटरीनूच बरयला न्ही की अशें एविडन्सूच ना म्हणून. तुमचे ते 20% लिमीट आसतना सुद्दां कामाची हांगा वाट लागल्या. तुम्ही ॲज ए असोसिएशन म्हणून युनियन म्हणून तुम्ही एक सांगात आता जे नवे सर्क्युलर काढतात त्याचा सरकार कितलो असो फायदो जावं शकता? पळय हांगा गव्हर्नमेंट ऑफ गोवाक फायदो जातलो निश्चित. इन क्रोड्स ऑफ रुपीज आमी ते काडूंक ना, पूण कामां जी चलता पळय इन क्रोड्स ऑफ रुपीज. आमी जर पळयत आज हॉट मिक्साचें सुद्दां काम आसा जाल्यार हॉट मिक्साचे 2 कोटी 3 कोटीची कामां आसता. ताजेर तूं सगळीं कामां काडून पळयशा जर RTI मागशी प्रत्येक काम हे जे आसा ते 20% बिलो आसता. ओके, सो ते जर 20% बिलो तूं सगळ्या कामांचे समज बजेट आसा जर 200 कोटी फक्त रोडांचोच कन्सिडर कर, बिल्डींग आनी हे करून 300-400 कोटींचो बजेट आसा. सो आउट 400 crores 20% काड कितले जाता? 100 कोटीचे 20% जाल्यार 80 कोटी. सो 80 कोटी ना आता पळया जे कितें ताका एक हे आसता अमूक हे ठरलेले आसा ते म्हणजे त्याच्यातली जी रेट आसा तेच्या पेक्षा 20% तुमकां कमी भरचे पडटाले पयलीं, कमी भरचे पडटाले. आनी आतां ना, जी रेट आसा तेच्या पेक्षा चडूय भरूंक शकताले तुमी. ना पयलीं आशिल्ली, आतां जी गव्हर्नमेंटाची रेट आसा पळय ताच्या अबाव तूं वचूंक शकता. अबाव इज 5% लिमीट. 5% वयर तूं कोट करूंक शकना. पूण बिलो वता न्ही तेन्ना कितें जातालें आतां तें परवडना काम. ओके, जाल्यार समज कोण कॉन्ट्रॅक्टर 2%च बिलो वता, 2% किंवा 1% किंवा वचोय ना एट पार मारता, ताका मेळनाशिल्लें काम. कित्याक बाकीचे आसा ते थोडे अशे परिस्थिती आहा की पयलीं खूब जाण, हांव नांवां घेना पणाच्या टायमार ते, पूण खूब जाण लायनीक उबे रावताले आनी कामां बूक करून येताले पयलींच. मागीर ते टेंडरींग प्रोसेसाचो कितें अर्थ उरलो? जर तुका पयलींच खबर आसा तुका तें काम घेवपाचें आसा, तूं आनी कित्याक तर मागीर टेंडरींग प्रोसेस करता. म्हणजे बाकीचे जे कोण कॉन्ट्रॅक्टर बाबडे नवे आसा कोण भुरगे इंजिनियर जाल्या, कोण बाकीचे प्रामाणीकपणान काम करून कॉन्ट्रॅक्टर आसा, तांकां तुमी फटयता अशें जालें. म्हणजे पयलींच सेट आसता कोणाक काम दिवप. आतां हे केल्ल्या कारणान फेवरेटिझम थंयचे वतले. आज कोणूच सांगूंक शकना की आपल्याकूच काम म्हणून जाय. तुम्ही जे तुमकां परवडटा ती रेट घालून काम घ्या. टेंडरींग प्रोसेस सेज इट. टेंडरींग प्रोसेस म्हणजे कितें? इट इज व्हेरी क्लियर. द लोवेस्ट बिडर गेट्स द वर्क. तो लोवेस्ट बिडर कोणीय आसूंक शकता. पूण हांगा कितें हांगा खबर आसता पयलींच कॉन्ट्रॅक्टराक की आपल्याकूच काम म्हणून जाय. तुका कशें खबर आसता? हे तुमी पयलींच वचून सेटिंगां करता. हे सगळें बंद जावपाचें आसा ताका लागून. असा हो 20% जो काढला पळय हेका लागून आता जे कमिशन वयता कॉन्ट्रॅक्टरा कडून सरकाराक त्या खातीर बंद जातलें अशें दिसता. आता कमिशन कोण पळय कोण हातून इनवॉल्ड आहा ते कमिशन दिताच आसतले न्ही. म्हणून तेच सांगता न्ही हाणेंच म्हणला न्ही सेक्रेटरीनीच म्हणला ते टू क्रिएट अ कुशन फॉर करप्शन. सो दॅट इज अ कुशन फॉर करप्शन न्ही. हरशीं म्हणजे नॉर्मली धर तूं लोवेस्ट बीड करता जाल्यार कितें कमिशन बी दिवचें पडटा बी अशें सरकारान बी. ना हातून पळय हातून आतां 20% दिलो आसा न्ही थंय आतां एकलो उरना तर दोग तीग जाण 20%. कित्याक सगळ्यांक खबर आसा लोवर लिमीट इज 20.
सो तुका काम जाय तूं कितें म्हणटा तोय 20 मारूंक शकता अशें खबर आसता तुका सो तूंय 20 मारता सो आतां तीग 4 जाण जाले जाल्यार तूं मागीर रिपोर्ट करता तीग 4 जाण जाले 20% मागीर तूं खंयच्या आधारार ठरयतलो लॉटरी काय काडिना सो दुसरो आधार कितें जाता दुसरो आधारीच करप्शन म्हणजे ते कशें ठरयता समज एकूच सगळ्यांनी रेट कोट केलो हय 10 लाखाचो 8 लाख सगळ्यांनी कोट केलो बाबा तुमी तीग जाणी तर ठरयता कशें मागीर ते तिगा भितर पयलो प्रोसिजर कसो आसता प्रोसिजर काय ना सो ते जाय आणि जेन्ना रूल इटसेल्फ इज इलिगल प्रोसिजर आसचोच ना ताका जिथे कारण ते रूलच इलिगल न्ही जिथे लास्ट विचारता टेंडर घातले म्हणून तुमकां काम मेळ्ळें ना जेन्ना वर्क ऑर्डर तुमच्या हातीन पडटा जेका टेंडर मेळ्ळा तेन्ना तुम्ही काम स्टार्ट करू शकता रायट अशें सरकारान किंवा PWD केन्ना अशें काम करून घेतला वर्क ऑर्डर मागीर दिता पण काम स्टार्ट कर आणि तुमचे असो पळय आतां पळय हे एक व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आतां अशें सुद्दां जालां आणि अशें कित्याक पळय एका वेळेन आमी पळयत जाल्यार थोडी अर्जंट कामां आसता तेन्ना करूंक लायता आमकां ताचेर म्हणणें काय ना आमी म्हणटा अर्जंट काम आसा तुमी करा आणि तुम्ही ताका नॉमिनेट सुद्दां केल्या जाता पूण अर्जंट कामां अशें न्ही तुमी हाजो फायदो घेवन सगळीच अर्जंट म्हणून शकना तुमचे पैसे उरले असं म्हाका हय आतां कितें जाता सेम हे 20% खातीर कितें जातालें थोडी कामां अशीं वतालीं की पयलींच कर म्हणून सांगताले वर्क ऑर्डर ना कित्याक तो कॉन्ट्रॅक्टर जालो न्ही मागीर आपण 20% मारून घेतलो म्हणून ते तशें तुमच्या सांगितले कोणाचे कॉन्ट्रॅक्टर्स काम केला तुम्ही गव्हर्मेंट पण पैसे उरले असे कितें जालां काय म्हणटा अशें पयलीं जाल्लें आसा आतां ना जाल्लें आसा अजून मेरेन जाल्लें आसा खूप प्रॉब्लेम आसा आमी डिमांड ती सुद्दां ते पळय हे सगळें आसा न्ही ताजो मेन रूट कॉज इज दीस 20% कित्याक अशें खूब जाणांचें जालां की खूब जाणांची अजून मेरेन वर्क ऑर्डर मेळूंक ना पूण कामां पयलींच केल्ली आसा प्री मान्सून तुमकां करपाक लागतात ते तशें तेय जाल्लें आसा